अडकेच्या आयच्या भागान आमी आयल्या न्हयबाग पेडणे हांगासर. जरा अडकेच्या प्रत्येक भागान आमी तुमच्या मुखार कितें ना कितें हटके हाडपाचो प्रयत्न करतात. हटके खेळ, हटके टॅलंट सगळेच आमचे कितें ना कितें हटके आसता. आज आमी आयल्या पेडणे हांगासर आनी पेडणेच्या न्हयबाग हांगासर आमचो आयचो खेळ रंगतलो. आमच्या मदीं हांगा सगळीं आमची पार्टिसिपंट आसा जी ओदोळ पासून उत्सुकतेन वाट पळयतात आनी थोड्याच वेळान आमकां तेंच्या मदीं आशिल्ले वेगवेगळे टॅलंट्स आनी तेंच्या बरोबर खेळ खेळून कितली मजा येता ती कळटली. तोपर्यंत तुमी पळयत रावा तुमच्या आवडीचो गेम शो जरा हटके जो तुमच्या मुखार हाडटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट तशेंच खेडेकारांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. नमस्कार, माझे नाव गीता नारायण मावळणकर. हांव फाटल्या आमेर पळसकराचे डेप्युटी सरपंच. हांव तुमचें स्वागत करता सारिका. आमकां हांगा तुकाराम हरमलकरान हो कार्यक्रम पोस्टपोन करून दिल्लो आसा, ताका लागून तुमचे तेंचे धन्यवाद. आनी जरा हडके आमच्या बायलांक लागून कितें एक स्पेशल कार्यक्रम दवरलो ताका लागून थँक्यू सो मच. जरा अडकेच्या आयच्या भागात जमिल्ल्या सगळ्या माझ्या इश्टिनांक मनापासून येवकार. सगळ्यांच्या मनात चल्ला आता की आयच्या भागात आमचे कसल्यो गेमी आसतल्यो, कसले प्रश्न आसतले आनी हेच टेन्शन मातशें तुमच्या तोंडाचेर दिसून येता. सो म्हाका दिसता कार्यक्रमाची सुरवात करुया. तुमी खूब फुडें आयकलां की लाफ्टर क्लासीस घेता. सो अशेंच कितें तरी प्रकार हांगा करुया. सो व्हडल्यान हांसून दाखया, ताळयो न्ही व्हडल्यान हांसून दाखया. ओके, सो सुरवात करता आमी आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता फुगोट्यांचो रावंड. आनी फुगोट्याच्या रावंडाक म्हणलें कांय ना प्रश्न आसता आमचे. आनी आज आयच्या भागान आमी तुमच्या खातीर कसले कसले प्रश्न घेवन आयल्या तुमकां थोड्याच वेळान कळटले. पण ताच्या पयलीं पळोवया ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा ती. बरें फुडें यो. ओके, सो आमच्या फुगोट्याच्या रावंडाचे पयले पार्टिसिपंट आसा सायली साताडेकर मनाली. पण शोभा मुळगांवकर. फुडले पार्टिसिपंट देवयानी, शुभांगी, ग्लॅन्सी फर्नांडीस. ओके, सो फुगोट्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आमचे पयले पार्टिसिपंट आसा ग्लॅन्सी फर्नांडीस. आनी तुजी वळख करून दी, तूं कितें करता? हांव पंच मेंबर खाजने परसकडे. ओके, सो आमच्या मदीं फुगोट्याच्या रावंडाक ऑलरेडी पंच मेंबर आसा. गुड. ओके, तुका कितें दिसता अशें आमी आतां वेगवेगळ्यो कार्यावळी करतात त्यो जावंक जाय अशें दिसता? कित्याक जावंक जाय कशें दिसता? म्हणजे बायलो फुडें वचूंक जाय ताका लागून. ओके, तूं स्वता तुजी हॉबीज कितें, तुका कितें करपाक आवडटा? रांदपाक आवडटा. वाव, रांदपाक आमकां सगळ्यांकूच आवडटा. ओके, डान्स करपाक आवडटा? सिंगींग करपाक आवडटा? हय हय. आपल्याक याद उरना केन्ना केन्ना अशें जाता. खुबशे हॉबीज आसता, खुबशे टॅलंट्स आसता, पण जेन्ना सांगपाचे वेळ येता तेन्ना मातशें आमी गडबडटात. आनी अशेंच हांगासर ग्लॅन्सी गडबडला, सो ताका आमी चड गडबडपाक दिवची न्ही. आमी ताका प्रश्न विचारया. जो प्रश्न आसा, लिंबू आनी संत्रान कसले विटामीन आसता? आनी कोणें आन्सरां दिवप ना. हे जे आमी पार्टिसिपंटाक विचारतली तेच आन्सर दितले. लिंबू संत्र आसतात तेतून कसले विटामिन्स आसता? ओके, ताका आन्सर येना. होच आन्सर आमी हांगा फुडें फॉरवर्ड करुया. तुका येता? विटामीन बी. उत्तर दिला विटामीन बी आनी तांचें उत्तर चुकलां. ओके, आतां हांव फुडें विचारिना कित्याक विटामीन बी म्हणल्यार पुरान CDEF येतली. सो हांवूच उत्तर दिता. विटामीन C आसा. आनी हो पयलो प्रश्न तुजो चुकता, तुका प्रायज मेळना. फुडलो प्रश्न तुका परत एक फावटी. तुजो प्रश्न आतां हो. तर तुजो प्रश्न आसा, ओके, ही एक रिलेशनाचेर आमी प्रश्न दवरला, नात्यांचेर. सो सारकें आयक हो प्रश्न. तुज्या देराच्या बायलेच्या चल्याच्या आत्याची आवय तुजी कोण जातली? परत एक फावटी रिपीट करता. तुज्या देराच्या बायलेच्या चल्याच्या आत्याची आवय तुजी कोण जातली? मनातल्या मनान विचार करा, व्हडल्यान आवाज भायर येवपाक दिवं नाकात. उत्तर दिला नणन आनी ताचें उत्तर चुकलां. तुका खबर आसा? हा, सासू. सासू. कशी सासू सांग? तुवें चिंतून सासू की आयकून सासू? ओके, चिंतून सासू. शुअर तूं? हय. नाव सांग तुजें. मनाली गडेकर. आनी मनालीचें उत्तर सारकें आसा. उत्तर आसा सासू. आनी हो आमी प्रश्न फॉरवर्ड केल्ल्या कारणान तुका हेजो प्रायज मेळटा 100 रुपीज कॅश प्रायज, जो स्पॉन्सर केला पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांच्यांनी. सो मोठ्यान ताळ्यो जायन ताच्या खातीर. आनी आतां तुजो प्रश्न. तुका आतां प्रश्न. कन्नड ही खंयच्या राज्याची ऑफिशियल लँग्वेज? कर्नाटक.
उत्तर दिला ताणे कर्नाटका आणि ताजे उत्तर सारकें आसा. सो मनालीक परत एक फावटी मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपया. सो ताका मेळटा टोटल 300 रुपया. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न तुका एका बाबड्याक पळोवनूच कळटा कितलें टेन्शन आयलां तें. ओके नांव सांग तुजें. सायली सातार्डेकर. सो तुका एक डायलॉग सांगता. तो खंयच्या मुवींतलो हो तुवें सांगपाक जाय. डायलॉग हांव म्हज्या स्टायलीन म्हणटलें. जेणे केला डायलॉग तो तेजेर हांव म्हणूं शकना. ओके. आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? वो खंयच्या मुवीतलो डायलॉग. प्रॉम्प्टिंग करनाका प्लीज आ. ओके हो डायलॉग कोणाचो तेणें सांगलो पण आमचे प्रश्न आशिल्लो हो खंयच्या मुवीतलो डायलॉग आनी ते उत्तर ताका येना. तुमकां येता? तुमकां येता? ना उत्तर चुकला. ऑडियन्सा पैकी कोणाक येता जाल्यार सांगू शकता. फक्त हात वयर करा. दिवार. उत्तर दिला दिवार आणि त्यांचे उत्तर सारखे आसा. नाव सांग तुमचें. सज्जन हळदणकर. सज्जन हळदणकर. सज्जन हळदणकराक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि तुका खबर आसा हे कोणें म्हणला डायलॉग तो? अमिताभ बच्चन. सो अमिताभ बच्चनच्या स्टायलीन आमकां हे डायलॉग म्हणून दाखयतले. एटलीस्ट ट्राय तरी करचें पडटलें. गावची ना. ना ट्राय. हेका एक स्पेशल प्राइज. आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? अमिताभ बच्चन जर हो डायलॉग ऐकत जाल्यार फिल्म इंडस्ट्री सोडटलो. मोठ्यान टाळ्यो आनी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर. आनी फुडलो प्रश्न तुमकां गाडयेच्या नंबर प्लेटीर जर TN म्हणून आसा जाल्यार ती गाडी खंय रेजिस्टर्ड आसता? TN. आन्सर सांगनाका प्लीज. तुमकां तामिळनाडू. उत्तर दिला तिने तामिळनाडू. तुमकां कितें दिसता उत्तर सारकें आसा की ना? तुका कितें दिसता? हां कॉन्फिडंट. पण तुवें ज्या प्रमाणे सांगला म्हाका तुजो कॉन्फिडन्स दिसूंक ना. एन म्हणजे लाडू. कितें कितें एन म्हणजे लाडू. तशें न्हू तामिळनाडू. ओके तांचें उत्तर सारकें आसा. नांव सांगा तुमचें. नांव सांग. आणि देव्यानी गवंडीक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. ओके नांव सांगा तुमचें. शुभांगी हळदणकर. तुजो प्रश्न आसा तिरुपती बालाजी टेम्पल खंयच्या राज्यान आसा? खंयच्या राज्यान आसा? त्रिवेंद्रम. उत्तर दिला त्रिवेंद्रम आणि उत्तर तांचें चुकला. खबर आसा तुमकां कोणाक? तुका 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 परत रिपीट. कोणाक खबर आसा? दिल्ली. उत्तर चुकला. ऑडियन्सान सांगा कोणाक खबर आसा जाल्यार. तिरुपती तिरुमल्ला. खंयच्या राज्यान आसा विचारला. आंध्र प्रदेश. उत्तर दिला आंध्र प्रदेश आणि उत्तर सारकें आसा. आणि सियाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमच्या आयच्या भागातलो पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड तो आमचो हांगाच सोंपता. हांगासर पेडण्यां नयबाग हांगासर भरपूर टॅलेंटेड अश्यो आमच्यो हांगासर इश्टिण्यो आसा. सो खेळुया आमचो फुडलो रावंड. आमच्या मदीं पेडणे गांवचे हांगासर जिल्हा परिशद मेंबर आसा तुकाराम हरमळकर आनी हांव ते हांगासरले पंच मेंबर हांचे कडेन मागता की तेंच्यांनी तेंचें स्वागत करचें. आयज जो खाजने अमेर पुरस्कारा हो प्रोग्राम जाल्लो आहा जरा हटके हांकां स्टुडंटांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हेंच्यांनी म्हाजो सेकंड प्रोग्राम हो आज ऑर्गनायज केला. तशेंच आमच्या सगळ्या झेडपीच्या म्हाज्या मतदारसंघाच्या सगळ्यांक न्यू इयराची आनी क्रिसमसाची तुमकां उनिली पदवी दिता. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं हांव प्रुडंट मिडियाचे आभार व्यक्त करता, धन्यवाद दिता. कारण आमकां हो जरा हटके हो फक्त आमी टीव्हीन किंवा आमी युट्यूबार पळयताले, पण आयज हो खरो आमकां हांगा हाडून दिला तो आमचो मित्र आनी जिल्हा पंचायत सदस्य तुकाराम हरमळकर. हेका हांव देव बरें करूं म्हणटा की हेच्या परीन आनी कितें अशें जरा हटके जावं आनी कितें अशें बरें कल्चरल प्रोग्राम कितें जातात जाल्यार तूं चडान चड आमच्या ह्या खाजनी अमेरे पुरस्काराच्या बायलां खातीर दी. आमी तुज्या फाटल्यान सदांच आसतले. फुगोटच्या रावंडा उपरांत म्हाका दिसता आमची जी सगळी इश्टिण्यो तांचे बरेच पैकी टेन्शन कमी जालें आसतलें. आमी फुडल्या रावंडाक वता आनी फुडलो रावंड आसा आमचो कभी हा कभी ना. आणि ह्या रावंडाक जी विनर जातली तांकां मेळटले खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. ओके सो हे सुर्या मसाल्याचो हो हॅम्पर जो आसा
व खंयच्या पार्टिसिपंटाक मेळटा पळोवया आमचे पार्टिसिपंट्स कोणते. ओके, फर्स्ट पार्टिसिपंट सुमन, नीता, मनोरमा कोरगांवकर, सीमा मराठे, एना मारिया, देवयानी गवंडी आणि शेवटचे पार्टिसिपंट आसा अनिशा बेतकीकर. कभी हा कभी ना हे राऊंड खेळपाक आमच्या बरोबर ही पार्टिसिपंट आसा. सुरवात आमी तुमच्या पासून करतली. तुझें नाव सांगा कितें तें. सीमा रमेश मराठे. सो तुमच्या बरोबर आमी हो कभी हा कभी ना हो राऊंड खेळटली. सो तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. ओके, हालीं लग्नाचो सीझन स्टार्ट जाला. सो तुमच्या सैरांनी बी लग्न आशिल्लीं की ना. आता चालू असा. ओके, सो कोणाचे लागशिल्ले कोणाचे सैरांचे लग्न आसले. ना. आमचो रूल आसा हय आणि ना म्हणप ना. ओके सुमन, तुजो टायम चलता आतां. तूं म्हाका सांग की आतां आमी आज कार्यक्रमाक हांगासर येयला, तर तुका कशें दिसता आज. बरें दिसता. बरें दिसता. तुका आवडटा कार्यक्रमाक भाग घेवपाक. हय, मजा येता. हय, मजा येता. सो तुजो टायम आतां स्टार्ट जाता. ओके, कसले एक्टिविटीज करतात बायलां खातीर. बायलां खातीर खूब कितें आमी केल्लें आहा. महिला मंडळ बी कार्यक्रम केल्ला. ओके, सो तूं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हितून. हय आमी केल्ला. तुमचो टायम स्टार्ट करूया आतां. रेडी. ओके, तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. सो एना मारिया, तुमची आतां क्रिसमस लागीं पावला. तयारी जाली. हय. ओके, सो शेवटची आमची तुका 2 पार्टिसिपंट उरल्या. तुमचें नाव सांगा. माझा उत्तम कोरगांवकर. उत्तम मनोरमा उत्तम. ती नाव पासून बाबडी विसरली तुमच्या बरोबर. जाता गे आता ह्या वयान जाता केन्ना विसरपाक येता. आमकां जाता विसरपाक जावपाक लागला. सोड. आणि कितें करपाक आवडटा. हांव घरांतलेंच काम करता. घरांतलेंच काम करपाक आवडटा. फुगडो बी घालना ही तूं. आं? फुगडो बी घालना. फुगडे आदी घालो आतां ना. आतां घालीना. आतां जायना ना जिवाची. ना ओके, सो टायम स्टार्ट आहा तेंचो. खेळ खेळपाक आवडटा तुमकां हरशीं. ना आतां जायना न्हू आमच्या. आतां जायना. पण म्हाका तेचें नांव म्हणल्यार तरी सुद्दां म्हाका तेचेर उलोवपाक बरें दिसता. तेजी बरी उलयता ती. घरान कोण कोण आसता. आमी दोगां भुरग्यांची लग्न केलें. लग्न केल्या भुरग्यांची. तुमी दोगांच आसता. आणि भुरग्यापणांत तुमकां खेळ खेळपाक आवडटले. आमी खेळ पण आतां जायना न्हू. जायना आतां. आनी तिणें खूब फावटी नांव म्हणलां. मोठ्यान ताळ्यो जावनी तेज्या खातीर. सो तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. तुका भोंवपाक खूब आवडटा. सो आतां कोल्हापूर वचून तूं आयला म्हणटाली. ओके, सो आमच्या हांगासरची 6 पार्टिसिपंटां आशिल्लीं ती उलोवपाक हरशीं खूब हुशार आसात. पण तांकां हय आनी ना म्हणल्या शिवाय जायना. सो वॉलंटरी जावन पार्टिसिपंट कोण येता येवंक शकता तुमच्या पैकी सुद्दां. ओके, वॉलंटरी आमी हांगासर पार्टिसिपंट हाडला. तांकां दिसता की ते हय आनी ना म्हणनासतना उलोवंक शकतात म्हणून. ओके, सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करतली. नांव सांग. ओके, तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. आज हांगासर आमी आयला. सो तुका कशें दिसता. बरें दिसता. बरें दिसता. टेन्शन आयिल्लें तुका जेन्ना आमी हांगा आयले. कसली गेम आसा बी अशें कितें. टेन्शन कित्याक घालून घेवपाक जाय. टेन्शन कितें घेवपाक टार्गेटीचेर. ओके, खेळ तुका खेळपाक आवडटा. खेळपाक आवडटा पण म्हाजें मातशें सद्या पांय बीन मातशें तुज्यानी जायना. ओके, पांय सारको ना. कितें जाल्लें पांया. मातशें पडलेलें हांव तेन्ना. पडलेलें. दुखता तुका आतां. मातसो. मातसो चड दुखना. ओके, आणि चड दुखना खंय तुजो पांय. चड दुखाना म्हटल्यार. ना म्हणल्यार कितें? ना म्हणूंक जायना. ना आनी हय म्हणूंक जायना. नांव सांगा तुमचें. लक्ष्मी रमेश कुडे. ओके, तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. सगळीं हांगा इतली पार्टिसिपंट आशिल्लीं. सगळीं एक एकटी ना हय म्हणटात. तुका कितें दिसता. तूं म्हणटली कशी ना हय. ना म्हणची. अरे देवा. ना मी प्रश्न तिच्याकडे तेजी. कभी हा कभी ना आमचो एक बऱ्यापैकी प्रायज आसता. तो खेडेकारांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाल्याचो हॅम्पर आसा. आनी आजून इतली पार्टिसिपंट तांच्यांनी कोणेच सो अजून जिखूंक ना. सो शेवटचे पार्टिसिपंट पळोवया. नांव सांग तुजें. श्रद्धा तिली. श्रद्धा. ओके, सो टायम स्टार्ट जाता आतां. तूं हांगासर वॉलंटरी आयलें. सो तुका उलोवपाक खूब आवडटा. आवडटा. खूब उलयता तूं. उलयता. उलयता. तूं कितें करता. शिकयता. शिकयता. ओके, टिचर खंयच्या स्कुलान. स्कुलान न्हू अंगणवाडी बालवाडी. ओके, आनी भुरग्यां बरोबर वावुरपाक आवडटा. आवडटा. आणि तू आज साडी खूप बरी न्हेसला. म्हाका कलर आवडलो. खंयच्यान घेतला तुवें साडी ती. म्हापसाच्यान. एकटेच गेले शॉपिंगेक. मिस्टरा वांगडा. ओके, एकटे वचना खंयसर तूं अशें भोंवपाक. वयता केन्ना केन्ना. केन्ना केन्ना वता. ओके, सो तुका भोंवपाक आवडटा तर. आवडटा. आवडटा. आणि घरान कोण कोण आसा तुज्या.
सासू असं की ना सासू सासू एक्सपायर जाली. ओके एक्सपायर झाली आणि बरी असली स्वभावान बरी आशिल्ली. बरी आसली. ओके आणि तू कशीच ना की जॉईंट फॅमिलीन आशिल्ली खूप बरे कशे. बरें कशें. ओके आणि वेगवेगळे पदार्थ करता की ना जेवण बी करता की ना तू. आवडटा पदार्थ करूंक. करता की ना करता. करता ओके. सो म्हाका दिसता हांगा आमकां एक जी पार्टिसिपंट आसा ही खरेंच खूब उलोवपाक हुशार आसा. इतले टॅक्टली ताणें आन्सर दिला. खरेंच मोठ्यान ताळ्यो खावता एका. व्हेरी नायस. कभी हाँ कभी ना हाजे आमकां विनर मेळ्ळा आनी विनराचें नांव आसा श्रद्धा तेली आनी श्रद्धा तेलीक मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आमी जेन्ना हांगासर कभी हाँ कभी ना खेळटाली म्हाका दिसता प्रत्येक पार्टिसिपंट थंय आसतना आपुणूय सुद्दां ट्राय करतालो. सो म्हाका दिसता सगळ्यांक एक ल्हानशा ब्रेकची गरज आसा. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. खेडेकार सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेऊन येता गोंयचे पारंपारीक मसाले, पापड आणि हेर उत्पादनां. मिरची पावडर, हळदी पावडर, कोथमीर पावडर, गरम मसालो, मटन चिकन मसालो, लोणचे मसालो, सांबार मसालो, पापड आणि तरेकवार मसाले. खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी हो रावंड आसता आमचो टॅलंट हंट रावंड. जितून आमी वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून त्या गांवचे त्या वाठारांतले वेगवेगळे टॅलंट तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. आनी असोच हांगासर एक टॅलंट आसा हर्षदा आनी हांव मागता ताजे कडेन तांच्यांनी हांगासर मुखार येवचें. ओके सो तुमी कितें परफॉर्म करून दाखयतले आमकां? अभंग. ओके आनी आमची जी टॅलंट रावंडची जी पार्टिसिपंट आसा तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान स्पेशल प्रायज जो आसता कॅश प्रायज. ओके सो रेडी. गणेश शारदा करीती गायन, गणेश शारदा करीती गायन, आणि देवांगणा रंबे ऐसा, आणि देवांगणा रंबे ऐसा, आम्ही मानवाने वर्णावे ते काय, आम्ही मानवाने वर्णावे ते काय, आम्ही मानवाने वर्णावे ते काय. थँक्यू. खरेंच खूप सुंदर आणि सारखे असे काळजान सगळे लागतं असे सॉंग म्हणला तुवें. खरेंच खूपच सुंदर. तुझा आवाज खरेंच खूप सुंदर आसा. ओके खंय शिकला तुमी? क्लासेस बी घेतल्या? शिकल्या भजन पेटी वाजयता. पेटी वाजयता. खूप सुंदर. आणि आमच्या सुंदरच्या टॅलेंटा खातीर पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. टॅलंट रावंडा उपरांत आमचो फुडलो रावंड आसा नेम मारा प्रायज जिका. सो आमची ह्या रावंडची पार्टिसिपंट कोण पळोवया. सुजाता पेडणेकर, उज्ज्वला नार्वेकर, रेशमी हळदणकर, अस्मिता कोरगांवकर, गौरी गांवकर, सुरेखा. ओके सो ही आसा आमची नेम मारा प्रायज जिका हाजी स पार्टिसिपंट. नेम मारा प्रायज जिका ह्या गेमीक आमी सुरवात करता. ही आसा आमची ह्या रावंडाची आमची स पार्टिसिपंट. प्रत्येकाक मेळटलो एक चान्स आणि प्रायज तुमचो ते कपा पोवनाक आसा. ते कप तुमी हिट करतली ते कपा पोवन तुमकां प्रायज जो मेळटलो तो तुमचो प्रायज. थोडी कपां अशी आसा जितून प्रायज ना सो ती शक्यतो हिट करनाकात. ओके सो सुरवात तुमच्या पासून. ओके सुजातान फर्स्टूच बॉलाक बऱ्यापैकी हिट केले आणि सुजाताचो प्रायज आसा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. अस्मिता रेडी? ओके अस्मिताचो चान्स गेलो. ओके आता खेळटले रेशमी. ओके सो आणि रेशमीचो प्रायज आसा सूर्या मसाला. कॉंग्रेच्युलेशन. ओके आता ट्राय करतली गौरी. रेडी? ओके आता ट्राय करतली सुरेखा. ओके शेवटची पार्टिसिपंट उज्ज्वला. लेफ्टी.
ओके सो ही आशिल्ली आमची स पार्टिसिपंटांनी जेच्यांनी खेळो आमचो हो नेम मारा प्रायज जिका. सो आतां आमी आनीक स पार्टिसिपंटांक आपया. ओके आतां कालिंदी ट्राय करतली. घे, घे, बघ. ओके. सुनंदाचो प्रायज आसा सूर्या मसाला. कॉंग्रॅच्युलेशन. काय बायलो अशें म्हणटाली की बॉल ते खूब लायट आसा म्हणून तो वचना, खूब हलको आसा म्हणून वचना. आनी हेवटेन काय बायलो म्हणटा ना बॉल मातसो जड आसा म्हणून वचना. अशें हांगासर उलोवप चल्लेलें. सो जेंकां बॉल जड लागला आनी जेंकां बॉल सामको हलको लागला तांकां फुडल्या फावटी ऑल द बेस्ट. आनी खेळुया आमचो फुडलो रावंड. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. ब्रेक उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा हटके रावंड. हटके रावंडाक कितें लागता सामान ते सगळें आमी हांगा तयारी करून दवरला ऑलरेडी. आनी जे ह्या हटके रावंडची विनर जातली तांकां मेळटले सुहानीज आरके ज्युअल्स म्हापसा पर्वरी हांचे कडल्यान सिल्वर गिफ्ट. ओके सो आमची आयची गेम जी आसा ती तुमकां सांगता. पण ताच्या पयलीं आमकां जी पार्टिसिपंट कोण आसा ती पयलीं पळोवया. सो ही आसा आमची हटके रावंडची 5 पार्टिसिपंट. ओके गेम आयकात कशी आसतली ती. तुमी हांगा स्प्रे दवरला तो तुमी तोंडार मारपाक जाय उदक ते. आनी तोंड तुमचें हितून बुडोवपाक जाय. आनी ते ग्लास समोर दवरला पळय त्या ग्लासांनी तुमी ते चिरमुल्यो एकठांय करपाक जाय वचून. टायम आसतलो 1.5 मिनीट ते 2 मिनटाच्या मदीं. हां आनी सगळ्यांक चड मॅक्सिमम जे ग्लासान ही चिरमुल्यो एकठांय करतली त्यातली ह्या रावंडचे विनर. गेम कळ्ळी सगळ्यांक. स्टार्ट स्टार्ट. टाळ्या मारू शकता त्यांच्या खातीर. स्टॉप. सो हटके रावंडची आमकां हांगासर विनर मेळ्ळा सुनीता कोरगांवकर आनी ताका मेळटा सुहानीज आरके ज्युअल्स म्हापसा पर्वरी हांचे कडल्यान सिल्वर गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. सगळे पार्टिसिपंट आमची हांगासर जी आसा ती सगळी आतां उत्सूक आसा फुडल्या रावंडा खातीर. आनी तो रावंड आसता आमचो डान्स रावंड. डान्स रावंडची आमची ही सगळी पार्टिसिपंट आसा जेंच्यांनी विलिंगली हांगासर सगळ्यांना आयल्या. आमी चिट्स काडिनासतना. ओके सो आमच्या ह्या सगळ्या पार्टिसिपंटांक जी डान्स करपाक हांगासर विलिंगली आयिल्ली आसा तांकां मोठ्यान ताळयो जावनी. आनी परफॉर्मन्स असोच जावंक जाय ज्या प्रमाणे ताळयो जाला पळय सामक्यो तुमकां खणखणीत अश्यो थंय तुमकां डान्सूय तसो जावपाक जाय. ओके सो रेडी सगळे जाणां.
ओके सो डान्स राऊंड तुम्ही आताच पळयलो सो तुम्हीच सांगा की विनर कोण तुमकां कोणाचो डान्स चड आवडलो ओके सो ह्या राऊंडचे विनर जाता सुरेखा आणि सुरेखाक मेळटा सुहानी आरके ज्युअल्स म्हापसा परवरी हांचे कडल्यान हो सिल्वर गिफ्ट आणि आम्ही एक स्पेशल प्राइज दितली हांगासर आशिल्ली आमची एक पार्टिसिपंट राधा जेंच्यांनी खूप बऱ्यापैकी डान्स केला उमेदीन डान्स केला तेंच्यांनी प्लीज फुडें येवचे आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो स्पेशल प्राइज कॉंग्रेच्युलेशन आणि आता वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसा आमचो चक दे राऊंड आणि चक दे राऊंडाक आमकां पार्टिसिपंट पळोवया कोण मेळटा ती मनाली गडेकर दिपाली रेडकर गंधाली गडेकर रिमा पार्सेकर यशश्री पिळणकर लक्ष्मी कुडव दिशा नागवेकर ओके सो ही आसा आमची 5 पार्टिसिपंट जी खेळटली चक दे राऊंड आमच्या आयच्या चक दे राऊंडची गेम बरीच इंटरेस्टिंग आसा तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता की आमी हांगासर बरे गरमागरम वडे दवरल्या जे सगळ्यांकूच आवडटा आणि आमची जी पार्टिसिपंट आसा ती तयार आसा हे वडे खावपाक आनी तांकां वडे खावपाक जाय 2 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम जी वडे खातली ती जातली हे राऊंडचे विनर आणि विनराक मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश स्टार्ट सावकाश काय ताळाक बी लावना कदा स्टॉप ओके सो परडवडाक बीन मेळे आमकां आमच्या आयच्या भागातली चक दे राऊंडची रनरअप जाता गंधाली गडेकर आनी ताका मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले कॉंग्रेच्युलेशन आणि आमच्या आयच्या भागातली चक दे राऊंडची विनर जाता व्हडल्यान आयकपाक येना दिशा नागवेकर आणि हांव मागता हांगासरली डेप्युटी सरपंच तेंच्यांनी प्लीज हांगा येवचें नीता हांच्यांनी आणि हो प्रायज दिवचो आणि हो प्रायज स्पॉन्सर केला आमकां अमेरे कोरसकडे पंचायत हांच्यांनी प्लीज दिवचो तुमी हो प्रायज नैबाग पेडणे हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो जरा हाडकेचो भाग हांगाच सोंपता हो भाग हांगासर आमकां हाडपाक मदत केली ती हांगासरले झेडपी तुकाराम हरमळकर तशेंच हांगासरले सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे पंच मेंबर हांगा पयलें हांव प्रुडंट मिडियाचे थँक्यू म्हणटा कित्याक ह्यो प्रोग्राम हांगा घेवन तेंच्यांनी फुडें सरली म्हणून आनी हितून हांव सगळ्या म्हाज्या मेंबरांक आनी लोक जमले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां हेच वीश करता की मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर नयगांव पेडणे हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता जर हाडकेचो भाग तुमच्या मुखार हाडटात पॅन अरोमा रेस्टॉरंट तशेंच खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले फुडल्या भागान रोखडीच मेळ्ळ्यात तुमच्या वाठारांत तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा